चेड्याचो फोन येता आतां तुमकां फोन बी येता हय आतां फोन येता चेड्या कडेन उलयले तुमी हय उलयला कालूय उलयला आयजूय उलयला जेवण सगळें जेवण खाण सारकें हें आहा कांयच प्रॉब्लम ना सोडपाचें कितें सांगलां तें आजून म्हणटा तो सारकें आयज येवपाचो आहा एम्बसीचो इंडियन एम्बसी कोण तरी मनीस येवपाचो आहा बोटीचेर तेजे कडच्यान कितें तें कळटलें म्हाका आतां 2 दीस जालो कॉन्टेक्ट मेळटा ताचो फोन करता हय कितके अशे क्रू मेंबर कितें सांगतालो तो कितें तो 18 इंडियन आहा आनी 4 फॉरेनर्स आहा 5 फॉरेनर्स आहा आनी खंय दवरल्या कितें सांगतालो इराक पोर्टार इराण पोर्टार त्रास काय करनात ना ना कांयच ना काल तेणें सांगलेलें की एम्बसी बोटीर येतले म्हणून कंपनीन सांगलें एम्बसी आतां बोटीर गेल्या तेन्ना कितें डेवलपमेंट जालो तुका कळयता गोवा सरकार बी असो कितें प्रयत्न करता भारत सरकारचे भारत सरकार म्हणजे आमी स्टीफन नायक मिनिस्टराक मेळटले इन्फॉर्म केलें पयलीं आनी तेणें सांगलेलें ताका सगळे डॉक्युमेंट बी स्कॅन केल्ले आहा तेणें प्रोसेस फुडें चालू आहा म्हणजे तो म्हणटालो पयलींच आमचें हें चालू आहा म्हणून तो कांयच भंय नासतालो आमकां कांयच ट्रबल करिना फक्त बसोन रावचें पडटा आनी काल सांगतालो तो एम्बसी येतले which Indian embassy तशें तेंचे हे इन्शुरन्स कंपनीचे थंय गेल्ले मनीस आहा आनी कंपनीचे मनीस गेल्ले आहा पूण तांकां अलावड नासलो तांकां बोटीर अजी घेवना म्हणटाले कंपनी